गवळी बापाचें मौन जालें आनी ताणें म्हाका सांगलें, तूं आसतनाच ही फिरगोस करुया. May 2017 हे फिरगोजेन आमच्या गवळी बापान म्हाका पाठयलो. म्हजे यादनिकी मोणयारपण ह्या गांवांत सुरू करतना पयलोच हांव फातिमा चॅपलान थंयसर रावतालो, कित्याक आयताराचेंच मीस हे फिरगोजेन जातालें. पाद्री हे फिरगोजेच्या घरांत रावोन आसलो. सुमार 35 वर्सां हें घोर फिरगोजेचें बोन आसलें, कित्याक ताची परिस्थिती तितली बरी नासली, रावपा सारकी नासली. जेन्ना हांव फिरगोजेन पाद्विकार कसो आयलो तेन्ना आयताराचेंच मीस करूंक हांव हे फिरगोजेन येतालों. सातोड्यांची मिसां सकल फातिमा चॅपलान जातालीं. गवळी बापाचें मौन जालें आनी ताणें म्हाका सांगलें, तूं आसतनाच ही फिरगोस करुया. आनी हांवें ताच्या उदारपणाचेर विस्वास धरून हांवें पावल मारलें. आनी 2020 म्हणून 2019 हांवें गवळी बाबाच्या सांगण्यान आनी ताचेर भावार्थ धरून तो आमकां आदार दितलो म्हूण हांवें ह्या घराचो वावर सुरू केलो. हें घोर तयार जाता म्हणसर जायत्यो आडकोडी आमकां आयल्यो, जावं दुडवां वाटेन जावं दुसरे वाटेन. आनी हें घोर करता आसतना हे थोडे फोटो तुमकां हांगा पळोवंक मेळटले. हें घोर कशें आसलें आनी उपरांत तुमी पळयतल्यात हें घोर उपरांत केल्या उपरांत कशें आसा पळय तें. डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आमच्या गवळी बापान ह्या घराची उक्तावणी केली 2020 ह्या वर्साक. आनी तेन्ना सावन हांव ह्या घरांत द पॅरोकियल हाऊस ऑफ द कुर्का चर्च हांव हांगासर रावंक आयलो. आनी तेन्ना सावन हांवें जायतो वावर हे फिरगोजेक केला, जे सगळ्या फिरगोसकारांक घेवन तांच्या आदारान आनी देवान दिल्ल्या कृपेन हांवें हो वावर हे फिरगोजेन केलो. तेच बरोबर हे फिरगोजेचो वावर भितरलो आनी तसोच भायलो जावं भोंवतणची सोबिताय करपाक, द ब्युटिफिकेशन अराउंड द चर्च, सिमितीर बांदपाक, भायल्यान मार्ची बांदपाक, स्टेज भायल्यान पेवर्स घालपाक आनी हें सगळें सोबीत करूंक जायत्यांनी म्हाका आदार केलो. तांचे हांव उपकार आठयतां. आनी ही फिरगोस भितरल्यान सोबीत दिसता जाल्यार हो एक वावर हांवें म्हज्या भुजांचेर घेतलो. जी तुमी आज पळयतात फिरगोस ती तशी नासली. जायतो लोक येवन ह्या फिरगोजेची तोखणाय करता. जायतो लोक हांगासर पयलेच फावटी येता आनी अजाप जाता. जायतो वावर हांगासर जाला आनी जायतें बरेपण ह्या फिरगोसकारां खातीर हांवें करून दवरलां. म्हज्या लागीं घडटा ते भाशेन हो वावर करूंक हांव वावुरलां. त्या खातीर दोनया देवाक दिनवासतां, दोनया देवाक आर्गां दितां. आनी हो म्हजो वावर लोकांन मानून घेतलो, दुबावेरेत देवानूय तो पळयलो आनी देवाचो आशिर्वाद त्या वावराचेर पडो म्हूण हांव मागतां.
29th June लास्ट इयर आमी हे फिरगोजेची 374th इयर कॉमेस करून वी आर इन द जुबली इयर. ह्या वर्साक 29 जून 2025 आमी हे फिरगोजेची 375 वर्सां समारंभतले. ह्या मदल्या आल्तारा वयर मिस करता ताच्या रुजाय सायबिणीचें व्हडलें पायनॉल आसलें, फ्रेस्को. हो फ्रेस्को सकल कित्याक काडलो अशें जायत्याचें मन जालें. जेन्ना आमी इंजिनियरांची टीम हाडली, ताणें आमकां दाखोवन दिलें आनी कळटालें एक फातोर ह्या डुमाचो लेफ्ट हँड सायड एज यू फेस द मेन ऑल्टर एक फातोर देंवलोलो आसलो. मोदेकांत ह्या हो डूम आसा ताका क्रॅक आसलो, हाफ द चर्च. फाटल्यान कॉयल लॉफ्ट आसा ताका ताचे बेरेक एक एअर येयल्ली आनी बाय द कोर्स ऑफ इयर्स हांगा डेव्हलपमेंट जाता सर भोंवतणी ताचे बाबतींत हाका हें डॅमेज जालां अशें तांणी कोडीत केलें. आमी तें पिक्चर देंवयलें, तो फ्रेस्को देंवयलो आनी परतून रिटच केलो एका आर्टिस्टान आनी परतून मानाच्या जाग्यार तो मदल्या आल्तारा सायडीक घातलेलो आसा. द ओरिजिनल पेंटर ऑफ दिस फ्रेस्को वॉज E. D'Souza from Santa Cruz. It was finished on 25th September 1935 and it was restored by Marilyn Furtado on 11th April 2022. आमी ह्या रुजाय सायबिणीचे फिरगोजेचो वावर ह्या 8 वर्सांनी आमी 2 फेजींनी केलो. पयलो वावर ह्या पयल्या सँक्चुरी आसा ताचो आनी उपरांत आमी आख्खे फिरगोजेचो सेकेंड फेज आमी आख्खी रिप्लास्टर करून ताका अदीक मजबूत केल्या. पयल्या भागांत इन द फर्स्ट फेज आमी हांगासर व्हडले ग्रेनायट घातलेले आसा. इन हे व्हडले ग्रेनायट आमी लॅटिन अमेरिका थंयसर सावन इम्पोर्टेड ते आमी अरेंज केले ते. दिस इज कॉल्ड अलास्का गोल्ड एंड दिस इज कॉल्ड अलास्का व्हायट. आनी हो वावर करपाक आमकां जायती बारी पडली. सायडीकूय जंयसर हांगासर डेपनस जातालें, पेंट वो शिमेट देंवताली थंयसर आमी हे ग्रेनायट टायल्स हें घालून ग्रेनायट घालून स्टोन घालून आमी अदीक मजबूत केल्या. तशेंच ह्या आल्ताराक एक नवो आकार दिला. हो आल्तार रिस्टोर केला, फ्युमिगेट केला, पेंट केला. जे स्टॅच्यू हांगासर तुमी पळयतात ते सगळे रिपेंट केल्यात. आनी हे निक्सन फेर्नांदीस हे आमचे भावान बिकूचो चेडो ताणें आमकां आदार केला. रुजाय सायबिणीच्या पोरबे दिसा पुरसांवांक आमी एक चाराल उजार करता. हें नवें तयार केल्लें आसा, म्हज्या आदीं आसलें तें. आनी ताचेर सायबीण मायची इमाज घालून पुरसांवांक आमी भायर काडटा आनी उपरांत ती इमाज ह्या चारालाचेर धरून जायते भावार्थी न्हूच आमचेच पूण दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां येवन थंयसर तिचें दर्शन घेतात. हे वाटेन तुमी पळयतात द फेस ऑफ जीजस जो हांवें म्हज्या हातांत तयार केला. आय बींग अ आर्टिस्ट हांवें ते मेहनतीन एकठांय केल्या, एसेंबल केल्या आनी तसले 2 हांवें तयार करून हे फिरगोजेक दवरल्यात. हो तुमी पळयतात हो धाकटुलो पोडियम एक स्टँड कशें हें हांवें म्हज्या हातांनी केलां. दर एका सांताची परब जाता त्या वेळार ताका बेश्टोच मेजात दवरताले. हांवें चिंतलें कितें तरी करून दवरतलो आनी हें सोबीत ही पोडियम कशें तयार केलां. आनी खंयचोय सांत ताची परब पवीत सभा मनयता आनी आमच्या लागीं ताची इमाज आसा जाल्यार आमी हाडून त्या स्थानांत दवरता आनी हें स्थानूच व्हरून फुडल्यान
मेजाचेर आमी दवरून लोकांक तिचो उमाव दिवंक आदार करता. जे आल्तार तुमी हांगा पळयतात इगोजेचे उजव्याक आनी दाव्याक, हे दोनूय आल्तार धाकटुले आसले येतभर. जेन्ना आमी रेनोवेशन वावर सुरू करूंक आयले तेन्ना आमी हे आल्तार भायर काडले. ते आल्तार आमी देंवयले, ते बेश्टेच आसले, ते देंवयले आनी फाटल्यान रिप्लास्टर करून हे वाटेन आसा जॉन बावतिसाची इमाज ती इतलीच लिपलेली आसली, तोंड दिसती पडनासलें. आमी तो मातसो मॉडिफाय केलो, वयर मातशें काडलें आनी ताका तो दिसता तसो आमी परतून घातलो. हे पोडियम तुमी पळयतात तें आमचे कडेन एक पोन्ने चॅरल आसलें, दोन आसलीं. एक हांवें येदो सांगलां तें फाटल्यान आसलें एक न्हें आनी आनीक एक पोन्नें आसलें. सो हांवें म्हजी मोत उजार करून हांवें कार्पेंटराक घेवन ताची एक स्लायड कातरली आनी हांगासर हे वाटेन एका आल्ताराक आनी दुसरो पोर्शन दुसऱ्या आल्ताराक घालून ताका आनीक सोबिताय हाडली. थंयसर हे दिसती पडटा तुमकां काविंग्स, ती आमी हाडून उपरांत लायल्यांत. हांगासर हे वाटेन आसा सान गोंसाल दी आमारात आनी दुसरे वाटेन आसा सान आंतोन, पादुवाचो सान आंतोन. हे दोनूय सांताचे ह्या भाग्यवंताचो हातूच नासलो, उजवो हात मिसींग आसलो, दावो हात मिसींग आसलो. आमी तो परतून रिडू केला, ते सगळे पिड्यार जाल्ले लायफ सायज स्टॅच्यूज ते सान आंतोन आनी सान गोंसाल दी आमारात दोनूय परतून करून रिस्टोर करून आमी ते ह्या स्थानार परतून दवरल्यात. जेन्ना आमी फिरगोस पयल्या भागांत रेनोवेट करून गेले तेन्ना हांगासर एक आल्तार आसलो, तो आमी पोन्नो जाल्ल्यान ताका कांय नासलो आकार. हांवें म्हजी एकमत वापरून आमचे फिरगोजेचें कितें काविंग्स मेवलें आमकां, थोडीं आल्ताराचीं कितें आसलीं ती आमी एसेंबल करून हांवें म्हज्या एकमतीन हो आल्तार तयार करून घेतलो जाय तसो. 12 आपोस्टलांचें पायनॉल थंयसर घातलें, थंयसर एक चडपाची शिडी कशी केली आनी हो जावन आसा द फायनल प्रोडक्ट वॉट वी हॅव प्रोड्यूस्ड. आमी 3 पोडियम तयार केले नवे, जे तुमी पळयतात. आनी वाचपाचो दुसरे वाटेन आसा तो अनाउन्समेंटाचो, सुरवातेच्या उतरांचो, आनी फाटल्यान प्रेजिडंट्स पोडियम आमी 3 तयार केल्यात फिरगोजेक. फिरगोजेच्या दुसऱ्या भागांत आमी रेनोवेट करून गेले तेन्ना हांगासर एक पुलपीत तो ह्या बांकां बरोबर आसलो, सकयल आसलो. लोकांक बसपाक अडचण जाताली. आमी तो आख्खो डिसमेंटल केलो, आख्खो देंवयलो सकयल आनी सगळें रेनोवेशन शिमेट बा मारून जाले उपरांत तो इन 3 portions we have installed this pulpit again. हो पयलो भाग हांगासर टावन सकयल टावन मदें, दुसऱ्या दिसा दुसरो भाग आनी तिसऱ्या दिसा पयली ताची तोर. हे तिनूय आमी 3 भागांनी घडून एसेंबल करून वयर उखल्ल्यात आनी घट केल्या. आलतालो तो तांतलो एक सकयलो एक विंग ताचें नासलें तें तयार करून आमी परतून ताका ताची आदली सोबिताय दिल्या. आमचे फिरगोजेन 14 स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस आसलीं, जी म्हज्या वयल्यान तुमकां दिसती पडटात. द ओरिजिनल पेंटींग टू स्टेशन ऑफ द क्रॉस व पेन्सिल स्केचीस, पूण ड्यू कोर्स ऑफ इयर्स जाल्या उपरांत ती सगळीं टॅटर्ड जाल्लीं, पिजलेलीं, तांबड्या उदकान वायटी लागून खावन गेल्ल्यो. आमी आर्टिस्टाक फोटोग्राफराक हाडून स्पेशलायज्ड आनी ते परतून फोटो काडून परतून रिप्रिंट करून ते परतून हे फ्रेमीन जे तुमी आज सोबितायेन पळयतात ताका धवो आकार दिला.
ही जावन आसा रुजाई सायबिणीची इमाज, जी पुरसांवांक आमी ती भायर काडटा. ताका लायट घालून पेंट करून तिका नवो आकार दिवंक आमी वावुरला. जेन्ना पयल्याच वर्सा हांव 2017 आयलो तेन्ना इफिरगोजेन दुसऱ्या वर्साक कोण चोर आयले, त्या दारान भितर सरले आनी सायबिणीची इमाज काडून आनी आल्तार आयली एक इमाज घेवन ते चोरून वेताले. शेजारच्या बोंगल्यान कोण एका सर्वंटान पळोवन हांगा आडायले आनी ही सायबीण मिलाग्रींची रुजाई सायबिणीची ती चोग भाटांतली भायर पर्यंत सरूंक ना, थंयसरूच दवरून ती चोरां पळोवन गेलीं. ही रुजाई सायबिणीची इमाज मिलाग्रीची जायतो लोक येता तेजी मोजत मागूंक, भक्ती करूंक आनी तिजो आलाशिरो सोदूंक. आमी आसां फिरगोजेंत एट द ऑल्टर ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीजस. हो आल्तार हांव पयलोच आयलो तेन्ना भायर आसलो, इतल्याक आसलो, समज एक 1.5 फूट भायर आसलो. जेन्ना आमी रेनोवेट कोत्ताले आमी आल्तार आख्खो निकडायलो आनी तो मातसो भितर घेवन इन पार विथ द वॉल आमी तो भितर एडजस्ट केलो. ह्या आल्तारा पोंदाक गूड फ्रायडे खुर्सार मारता ती इमाज दोत्ताले, पूण कांय कारणांक लागून थंयसर दोरी नासले, कित्याक ताजी परिस्थिती भितरली बिगडलेली आनी एका पेटयेंत आनी एका फ्रेमीन कशी मीस कोत्ता त्या आल्तारा कुशीक दवरलेली आसली. हांवें पळयली द ओरिजिनल प्लेसीस हियर ती आमी रिस्टोर केली आनी खुर्सार मारता गूड फ्रायडे जेजूची इमाज ती परतून आमी ह्या पयल्या जाग्यार आमी दवरलेली आसा, जी आमकां पळोवंक मेळटली. This is the baptismal font which we have restored. हें नासलें, आमी बॅप्टिजमल फॉन्ट तयार केलें. हें आसलें पूण ताका दार आनी हाचेर 10 कमांडमेंट्स आमी ते रोमन नंबर्स घातलेले आसा 1 to 10, जस्ट टू गिव अ फील ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट. आदल्या कोरांतले कितें तरी एक रेप्लिका कशी दवरपाक आमी हे 10 मानामेंताची खबर हांगासर पवित्र स्नानाच्या समयार आमी थंयसर घडोवन दवरल्या. हांगा जेजू जॉन बावतिस्ताच्या हातांतल्यान पवित्र स्नान घेता ते एक आजुले स्टायल्स आसा, हे आमी रिस्टोर केला हांगासर आनी हांगासर तावन आमी पवित्र स्नान दिवंक तजवीज करता. आदी आमचे फिरगोजेक असलें कितें पेंटींग आसलें, कांय कारणांक लागून कोणें तरी ताका वायट पेंट मारून तें सगळें डिस्ट्रॉय केल्लें. आमच्या आर्टिस्टान निक्सन फेर्नांदीस हाणें हो एक नवे तरेचो आकार आदलो आमकां परतून करून दिला, आमकां उगडास करूंक ह्या वावराचो. आमचे फिरगोजीचो वावर फुडें वतना 2022 म्हज्या थोड्या फिरगोजकारांक घेवन हांव होली लँड ह्या टुराक गेल्लो. थंयसर एके सुवातेर हांवें थोडे चंदेलियास पळयले आनी हांवें म्हज्या फिरगोजकारांक सांगलें हांव गोंयांत गेल्या उपरांत असलें हांव म्हजे फिरगोजेन तयार करतलो. आनी आयल्या उपरांत तरणाट्यांक म्हज्या फिरगोजकारांक घेवन हांवें हे जे तुमी आतां पळयतात ह्यो चंदेलियास 3 तयार केल्यो. फिरगोजीचो वावर आनी जें कितें हांगासर जाता देवाच्या उतराची परगटणी ती लोकां पासून पावोवंक आनी सगल्यांक ताचो लाभ मेळूंक आमकां सावंड सिस्टमाची गरज. एका बऱ्या देखणारान आमच्या फिरगोजकारान म्हज्या इश्टान हे आमकां सावंड सिस्टम डोनेट केलो. हो व्हडलो मिक्सर, एम्प्लिफायर आनी हे सगळीं गॅजेट मायक आसात ते सगळे आमकां दिले, जावं पोडियम मायक्स
जावं आल्ताराचें मायक हे सगळे ताणें दिले. त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिता आनी देवाक दिन वाचता. आमचे फिरगोजेचे तोरीक कुर्सा सकयल सायबिणीची इमाज आनी सायबिणीच्या इमाजी सकयल थंयसर एक आय होल आसा. तो कांय कारणांक लागून लोखणाचें कशें कितें घालून जाडी कशी घालून बंद केल्ली. हांवें म्हज्या फिरगोसकारां कडेन फुडल्यान हो मुड्डो मांडलो आनी थोड्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे म्हज्या फिरगोसकारांक कमिटीक हांवें तें मुदार करपाक चिंतलें. ताका आमी एक लोखणाचें रावंड रिंग केलें आनी ताका 4 भाशेचे आशे घालून खालड आशे घालून ताका आमी नवो आकार दिलो आनी तें उक्तें केलें. आमचे फिरगोजेचो वावर रेजिडन्साचो वावर करता आसतना आमच्या कडेन थोडें भोव लाकूड आदलें आसलें. हांवें एका कापिंटराक वावराक हाडलो आनी ताणें मिशिनाचेर घालून हांवें ताका सांगलें वी नीड 3 डायनींग टेबल्स अशीं बुफे टेबल्स आनी ताणें ती आदल्या मोदेलाची तयार करून आमकां दिली 1, 2 आनी 3 आनी ताका एक्रेलीक शीट मारून आमी तें ताची ही आतां ताची आमी वापर करता. जावं 29 जून पयलींच आमी हांगासर कॉफी डे कसो केलो. जायत्या फिरगोसकारांनी ताचो लाभ घेतलो. जावं नाताळाच्या समयार नव्या वर्साक कॉफी आमी हांगासर हाजी सर्व करता. 15 ऑगस्टाचे हांगासर आमी टी ब्रेक करता आनी ताचे वरवीं जावं म्हयन्याची मिसां आहा वर्साची मिसां आहा ती पासून हाचो फायदो घेतात आनी हाचेर सर्विंग करून ती लोकांक तें पावते करतात. हें आदल्या मोदेराचें तें आमी काडलेलें ताचो वापर करून इमेजां 3 बुफे टेबल्स आमी तयार केल्यात. हांव फिरगोच्यान आयलो तेन्ना हांगासर सगल्याक तांबडी माती आनी झाडां सगळीं आसलीं हाफ हॅझर्ड. पूण जेन्ना एक बरो देखणार म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें फादर फिरगोयेचें ब्युटिफिकेशन करया. हांवें प्रपोजल घातलेलो खरो पूण मागीर सरकारा कडल्यान आमी ही सुविधा हाडली आनी हिंगासर ब्युटिफिकेशन जावं इगोजे भोंवतणी रिटेनिंग वॉल आसात त्यो बांदून हांगा पेवर्स घालून आमचें पार्किंग लॉट आमी तयार केलें आनी इतले एकमतीन इतलें मोन घालून आमी तो वावर केलो कित्याक हो रस्तो पासून ते काडूंक सोदताले. दे वर ट्रायंग टू रिमूव दीस तार रोड. पूण हांवें म्हणलें नथींग डुईंग आय वॉन्ट द तार रोड एज इट इज. तुमी तुज्या इंजिनियराक हाडात आनी कशें लेआउट करूंक जाय तें सांगा म्हणून म्हाका. मागीर तेणी एकमत करून मोन घालून हो तार रोड तोच दवरून दोनूय सायडीनी ब्युटिफिकेशन पेविंग करून ही आमकां पार्किंग लॉट करून दिला. त्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी सिमिटरीचे फुडल्यान आसात. आमी हे वाटेन पळयत जाल्यार आमी माडी कोत्ता आसतना रुजाय सायबिणीची हांगासर फ्लॅग हॉयस्टिंग करतात आनी आमची नोवेनां सुरू करता. आमी शिमतरीच्या आदारार आसा आनी हांगासर ब्युटिफिकेशन थोडें करून आमी आतां सिमित्रीन भितर सरता. सांगचें म्हळ्यार हांव आयलो तेन्ना सिमतीर बांदलेली नासली आनी सिमतीर बांदपाक आमकां एक बरो देखणार मेळ्ळो. ताच्या आदारान आमी हो सोबीत वावर केला. आमी सुमार 53 ग्रेव्स बांदून काडल्यात दोत्तोरीत थावन. शिमेट काडल्या, प्लास्टर काडला आनी फातरांनी बांदून हाडल्या आनी ताका एक फातर घातला वयर आनी ताचेर मागीर कोण मेलो जाल्यार तांचे फोटो आनी नांव घालून डेट घालून ती तिचोर ही इम्प्लांट करतात, तिचोर लायतात. दर एका यादनिकाक जेन्ना ताचो गवळी बाप फिरगोशेन ताका पाठवयता नुमियारता तेन्ना तो न्हूच फकत फातरांची इगोज बांदता
पूण भावार्थ्याची पवित्र सभा बांदूंक तजवीज करता। आनी म्हाका दिसता ह्या म्हज्या फाटल्या 8 वर्सांनी हांवें म्हाका दिल्ली जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळली, तुमच्या आदारान, लोकांच्या आदारान आनी देवाच्या आदारान। त्या खातीर हांव दोनया देवाक पयली स्वातें दिन वाचतां, तुमच्या देण्या खातीर, म्हाका दिल्ल्या बळा खातीर आनी म्हाका दिल्ल्या एकमती आनी तालेंता खातीर। म्हज्या लागीं कितें जाता तें बेस बरे तरेन हांवें तुमकां दवरलां। हें दायज हांगासर 8 वर्सां आदीं कितें आसलें तें तुमी पळयल्या आनी 8 वर्सां उपरांत हांव हांगासर दवरून कितें वेता तें म्हजें तुमकां दान।